नमस्कार. जरा हडकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला पिर्णा हांगासर. पिर्णा हांगासर आशिल्ल्या देसाई वाड्याचेर जटार देवस्थान आसा आनी आमचो आयचो भाग आमी थंयच खेळटली. आमची सगळी पार्टिसिपंट्स थंय तयार आसा, आमचे कॅमेराज लायल्ले आसा आनी रोखडीच आमी आमच्या आयच्या भागाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. म्हजें नांव नेहा नारायण देसाय. पिर्णा बार्देस गोवा हांगासर रावता आमी आनी आयज आमचे हांगासर हे जठार देवस्थान मंडप आसा थंयसर आयज कार्यक्रम घेवपाचो ठरयला. तर हांवें जागृत देवस्थान आसा आमचें जठार आनी थंय 25 तारखेक वार्षिक पुजा जाता हांगासर. सो सगळे लोक हांगासर भाव भक्तीन जमा जातात हांगासर आनी सगळे लोक प्रसाद महाप्रसाद घेता आनी लोक घरा वतात आपले आनी कार्यक्रम बरो जाता हांगासर 25 तारखेक. सो आयज सारिका शिरोडकर ही हांगासर आमचो कार्यक्रम घेवपाक आयिल्ली आसा. सो हांव तेंचे आनी तेंच्या टिमीचे सगळ्यांच्या वतीन आमच्या ग्रामस्था वतीन स्वागत करता आनी आमचे फुडलो कार्यक्रम आसा तो आमी सुरवात करपाक तांकां विनंती करता. थँक्यू. जठार देवस्थानाक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरवात करता आनी हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. सुरवात करूया आयच्या भागाक आनी आयच्या भागांतलो आमचो सच्च्या भाशेनूच पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड, त्या रावंडाक आमी सुरवात करता. चिट्स काडुया आनी पार्टिसिपंट सिलेक्ट करुया आनी पळोवया आमचे ह्या रावंडाक पार्टिसिपंट कोण आसत ती. के आमची फुगोटी रावंड खेळपाक येतली आमची पयली पार्टिसिपंट आसा तृप्ती देसाय, शर्मिला च्यारी, वर्षा कोरगांवकर, निलिमा कांदोळकर. फुगोटीच्या रावंडाची आमची 4 पार्टिसिपंट्स बरोबर आसात. ओळख करून घेया आमच्या पहिल्या पार्टिसिपंटची. निलिमा कांदोळकर, पिर्णा देसाई वाडा. निलिमा कितें करता? काय न्हू, हाऊस वायफ. ओके. कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? कसली तरी आवड आसा मुगो? म्हाका फक्त जेवप, टीव्ही पळोवप, न्हिदप. आं कितें आवडटा? आतां जेवण करपाक आवडटा म्हणून सांगनाका म्हाका. जेवण करपाक आमकां सगळ्यांकूच आवडटा. तुका कितें करपाक आवडटा सांग. शिवण करपाक आवडटा. ओके. आतां शिवण करपाक आवडटा पण लग्ना पयलीं कितें कार्यक्रमांत बी भाग घेताले? केन्नाच ना. आतां घेता? महिला मंडळान आसा? महिला मंडळान आसा. वचप गजाली मारप येवप काय कितें करता? मिटींग घेता. मिटींग घेता आनी येता. बरें. हे तुका 4 ऑप्शन्स आसा. हितूंतली एक चीट काड तूं. तातूंतले तुका कितें येता तें तुजें क्वेश्चन आसतलो. ओके. ओके. ताजो प्रश्न आसा महाराष्ट्राचे CM. डिस्कस करनाका. मातशें तुमकां येता जाल्यार फक्त हात वयर करा. पण ताका येता आसतलें, चिंतता तें. टीव्ही पळयला आसतलें. टीव्ही पळयता मगो, न्यूज पळयता? हां, राव ताका चान्स दिया. मग चिंतुनी मग ताका मातशें. हां, ताका अशी खबर आसा पण इतलें तें आबूज जाला. ताका खूब टेन्शन आयलां खंय. ओके. निलिमाक उत्तर येना. सो महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. शुअर तू? कोण ताळ्यो मारूंक ना मगो? ओके. नाव सांग तुजें. म्हजें नाव सविता देसाय. ऑडियन्सान हो प्रश्न आन्सर केला आनी सविताक मेळटा हो प्रायज. सविताक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. सविता, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. आमची एक हांगासर फुगट फुटल्या. आतां आमची दुसरी पार्टिसिपंट तयार आसा आनी मनान आतां कितें कितें विचार चल्ला आसत तें हांव तुका सांगूं शकना सद्या. ती सांगता जाल्यार पळोवया कितें मनान विचार चल्ल्या. हांगा उबें रावन तुका कितें दिसता आतां खरें सांगा. खंयची आयली? घरांत न्हिदलेली जाल्यार बरी आशिल्ली. आतां सगळें टेन्शन. तुका आवडटा कार्यक्रमांत भाग घेवपाक? हांव केन्ना न्हिदत ना. अरे देवा, हे मात बेस्ट करता तूं. बरें, तुजी आवड कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? कारण तू आतां सांगलें जेवणाची सांगू नाका. हांव म्हणटा घरान जेवणाचेंच करता. आगे जेवण सगळ्यांक करचेंच पडटा आमकां. पण खुबशे अशे आसा बायलांक आवडी आसतात. थोड्यांक फुगड्यो घालपाक आवडटा, भजन म्हणपाक आवडटा, डान्स करपाक आवडटा. असले आवडी सांग आमकां. असलें कांयच ना. उलोवपाक आवडटा खूब? उलयता कळटात ते खूब उलयता आसतली. ओके. एक चीट काड. ओके. तिका प्रश्न विचारलेलो तुका आन्सर येतालो? हात वयर करूंकच ना मागीर. हे तिका आयला कभी हाँ कभी ना आयला तिका. आनी तिका सारको परफेक्ट आयला कभी हाँ कभी ना. कित्याक तिका खूब उलोवपाक आवडटा. कळटात ती कितले उलयता ती. ओके. हो रावंड असो आसतलो. तुका 40 सेकंड्सचो टायम आसतलो. तुका हांव वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. ह्या प्रश्नाक तुवें हय आनी ना म्हणनासतना म्हाका उतरां दिवपाक जाय. कळ्ळो? उगी रावप ना, तकली हालोवप ना, उलयत रावप पण हय आनी ना म्हणनासतना. ट्राय कर, कळटलें. ओके. तुमचो टायम सुरू जाता आतां.
तुम्ही सांगले तुमका न्हिदपाची संवयच ना म्हणून तो खूप कितें कितें करता आसतली न्ही काम असतात तसे आणि काय ना पहिली थंय म्हणले आणि नाही म्हणले तिने मोठ्या ताळ्यो जावन तिच्या खातीर उत्तर चुकयला तिने म्हणजे आमचो टास्क आशिल्लो कभी हा कभी ना हांगासर तिने जमोंक ना तिचे कडेन पण तिका अजुनूय प्रश्न पडला आसलो खंय चुकला ते हयूय म्हणले आनी नाय म्हणले आनी आमचो हे आसा की हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय सो हो रावंड कोणाक ट्राय करपाक जाय फुडें येवं शकता लीना संतोष ओके लीना बरो आमी हो रावंड सुरू करता कभी हा कभी ना तुजो टायम सुरू जाता आतां कार्यक्रमात भाग घेवपाक आवडटा आसतलें तुका घेता अशे प्रायजीस बी केन्ना मेळ्ळा खूप मेळ्ळा मेळ्ळा हय म्हटले हय म्हटलें ओके नेक्स्ट कोण बेगीन माझे नाव श्रद्धा श्रीकांत मोरज ओके आता श्रद्धा बरो रावंड खेळुया आमी हो तुमचो टायम सुरू जाता आता कार्यक्रम पळयता जरा हटके तू पळयता आवडटा आवडटा टायम मेळटा मेळटा आदी कार्यक्रमात भाग घेतला दिसता न्ही तुवें घेता आनी फुगड्यांनी बी घेता भाग तू हय घेता माझे नाव यामिनी यशवंत साखळकर ओके यामिनी बरो आमी हो रावंड खेळुया ओके तुमचो टायम सुरू जाता आता तू आत्ता येयला दिसता न्ही म्हणले हय ओके आनी हिका चान्स दिवया एक राव म्हजें नाव नेहा नारायण देसाई ओके नेहा बरो आमी हो रावंड खेळुया तुमचो टायम सुरू जाता आता नेहांक खूब उलोवपाक आवडटा आमचें स्वागतूय तेणेंच केलें पाठ केल्लें गो पयलीं स्वागताचें करूंक ना पाठ नाव म्हटलें हांगासर ओके सो आमचो कवी हा कवी नांव रावन आमकां हांगा सोंपोवचो पडटा आमची इतली पार्टिसिपंट आशिल्ली तेंच्यांनी खंय तरी हय म्हणलें नाय म्हणलें मातशें कन्फ्युजन जाता पण आमकां हय आनी ना म्हणसर रावपाक जायना पण ह्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक जी हांगासर उमेदीन आयली आनी हो रावंड खेळ्ळो तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी फुडले पार्टिसिपंट आमचें नांव सांगा शर्मिला श्रीकांत चारी शर्मिला तुमी कितें करता हांव शिवता शिवता कितें शिवता ड्रेस शिवता कपडे शिवता आनी कितें हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा सगळें काम करता सगळें काम करता तूं हॉबीज कितें काम सोडून काम सोडून सगळें खंय वचपाचें करपाक सगळें आवडटा भोंवपाक बी आवडटा ओके एक सीट काड तूं ओके ही एक म्हण आसा ती तुवें पुरी करपाक जाय कोण प्रॉम्प्ट करनाका सोंपेशी म्हण आसा आयक सारकी आं अति राग आयकला ही म्हण आयकला तुवें आयकला म्हाका फुडली सांग मुगो तर म्हाका अति राग तेणें म्हण आयकला पण आतां विसरलें तें कोणाक येता ओके कोणाक येयला प्रायज हांव व्हरता हो बरोवन तर म्हाजें नांव अति राग भीक माग अशी म्हण आसा ही आनी शेवटचो प्रश्न तिका माझे नाव वर्षा विलास कोरगांवकर वर्षा तुमी कितें करता घरान हाऊसवायफ कामाक आसता कामाक आसता आनी कामाक आसून तुका इतलो टायम मेळटा न्हेसपाक गे इतलें बरें शेवटचो प्रश्न एकूच तुज्या खातीर उरला तुका आमी एक देवूळ दाखयतली आनी तो देवूळ तें खंयचें तुवें सांगपाक जाय सोंपें तुका सारकें आं फोटो पळय आनी सांग हें देवूळ खंयचें प्रॉम्प्ट करनाका त्या कोणा पावला देवळांतली ओके बे हें देवूळ पळयात आनी सांगपाचें हें देवूळ खंयचें तें तुमी सांगू शकतात आं तुमकां येतालें राव पयलें देवूळ तुमी सांगू शकता तुमकां येतालें हांगासर उत्तर आमकां एक आयला तिणें सांगलें शांतादुर्गा टेम्पल आनी उत्तर चुकला हांगा पळया मारुतीचें देवूळ म्हापसा व्हडल्यान सांग मारुतीचें देवूळ म्हापसा उत्तर सारकें आसा आमी तांकां देवूळ दाखयलें मारुती टेम्पल म्हापसा आनी तांचें उत्तर सारकें आसा तुजें उत्तर चुकलें तुवें शांतादुर्गा देवूळ सांगलें निलिमान हो आन्सर सारको सांगला निलिमाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स निलिमा आनी आमचो फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी जेंकां ह्या रावंडाक प्रायजीस मेळ्ळा तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड आनी आयची धमाल जोडी कोण जातली ती आमकां थोड्याच वेळान कळटलें पण ताचे पयलीं आमची ती 3 पार्टिसिपेटींग कपल आसा ती आमचे बरोबर आसा आनी आमी तांची वळख करून घेवया आमचे पयले कपल आसा लक्ष्मण चारी तेजा चारी मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर आमचे फुडले कपल आसा पंढरी देसाय प्रकाशिनी देसाय आनी आमचे तिसरे कपल आसा महादेव हळदणकर आनी पार्वती हळदणकर तर ही आसा आमची 3 धमाल जोडीची पार्टिसिपंटचे तितले आमी एक धमाल जोडी मेळटली आमकां पण आमचे रावंड खेळच्या पयलीं रावंडाक सुरवात करच्या पयलीं तांच्या बद्दल आमी जाणून घेवया तांच्या लग्नाक कितलीं वर्सां जाल्यां ती पळोवया आनी मागीर आमी सुरवात करुया आमच्या प्रिलिमिनरी रावंडाक पयले कपल आमचे लक्ष्मण आनी तेजा
सांगा कितले जाली लग्नाक वर्सां 10 वर्सां जाली 10 वर्सां तांचे बद्दल कितें सांगतले कितें म्हणजे बरें आमचे संवसार बरे आतां बरें चलता सगळे त्यांचो एक सगळ्यात आवडीचो गुण जो तुमकां सगळ्यांत चड आवडटा असो म्हणजे घरान कोण पावणे सोयरे येयला तेंची उठबस बरी करता सगळे म्हणजे येयल्ल्यांक हडकून सगळे बरो म्हणजे हय आणि लग्न कशें आशिल्लें अरेंज काय लव्ह मॅरेज बी अरेंज तांचे बद्दल कितें सांगतले सारकें हा बरें कितले आसता कितें सांग मुगो सारकें बरें आसा बरें आसा तांचे बद्दल खंयचो गुण सगळ्यांत चड तुका आवडटा सगळें ना मेळनासतना सगळें मेळ्ळा मागनासतना हा, सगळें मागना काय सगळ्याचें संवसारान मेळटा. मेळटा तशें सगळें आसा ओके आणि खंयचो गुण बदलपाक जाय जाल्यार खंयचो बदलतले राग खूब आसा राग राग सगळ्या असतात गो ओके तुमी सांगूंक ना तांचो एक खंयचो गुण तुका बदलपाक जाय जाल्यार खंयचो बदलतले म्हणजे कितें आसता कोण घरान येयला जाल्यार एकदम अशें वायट म्हणजे सिरियस उरता ते मातशें सिरियस सोडपाक जाय आता कितले आसता हांगा सर बेट हांगा ते असतले सगळे ओके ही आशिल्ली आमची पहिली कपल मोठ्यान ताळ्यो जाली तेंच्या खातीर पंढरीनाथ देसाय लग्नाक कितली वर्सां जाली लग्न 55 सुमार बरें आणि त्या टायमाची 55 वर्सां पयलीं कशें आशिल्लें लग्न लव्ह मॅरेज अरेंज ठरोवन सरी तांच्या बद्दल कितें सांगतली इतली वर्सां संवसार तो खूब आसतलें सांगण्या बद्दल तांच्या बद्दल संवसारा बद्दल आज पर्यंत लग्न जाल्या पर्यंत बरे भाशेन चालले भुरग्या बाळाचे बरे भाशेन लग्न कार्य केले आणि बरे भाशेन आज पर्यंत बरे भाशेन चालतात तशें काय झगडीक आसता तशें काय ना इतले वर्सां संवसार बायले बरोबर असो काडप सो आमच्या पळोवप्यांक कितें सांगतले की संवसार कसो चलोवपाचो एक कितें तरी एक हें आसतलें की आमची फुडली जी पिळगी आसा पळय आतां हाका 10 वर्सां जाल्या सो खूब जाणां अशीं आसतलीं तांकां अशें दिसता की अनुभवाचे बोल म्हणटाचे तुमी कितें सांगतले संवसार म्हणजे कितें आहा जाका जाका घोव बायल एकामेकाक पयलीं वळखून घेवपाक जाय कशें चलचें कशें वागचें आपल्या भुरग्या बाळाक कसले संस्कार दिवपाचे आनी फुडें कशें चलपाचें येयल्ल्या गेल्ल्याची सेवा कशी करपाची आनी इतर जे कांय गोश्टी आहात त्यो समजून घेण्याची हें आहा आपण बरें रावले ते दुसऱ्या विशयी दुसऱ्याक कशें बरें करचें ताका कितें आपले विचार कितें सांगपाचे आनी कशें चलपाचें आनी ह्या फुडें कशें भुरग्यांनी आमची चलपाची कितें शिकल्यार कितें मेळटा कसले कसले आपले कडेन अनेक तरेचे गूण आसूंक जाय खूप सुंदर तरेन आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक म्हाका सगळ्यो टिप्स मेळटल्यो हांचे कडल्यान की 55 इयर्स बरोबर रावप आनी बऱ्या तरेन रावप कशें रावप हेचो सगळ्यांकूच फायदो जातलो आनी तुमी कितें सांगतले तेंचे बद्दल सांगपाचें कांय ना पूण तांणी बरे भाशेन अशें आजून बसून सगळेच हितून गांवान सगळे बरे कामांतल्यान सगळे आनी भुरगीं बी कितली 3 चेडवां 1 चेडो लग्न करून दिलें ओके सो ही आशिल्ली आमची सेकंड कपल मोठ्यान ताळ्यो जाली तेंच्या खातीर आमची फुडली कपल हांगासर वाट पळयता आपली टर्न येवपाचो साक्षात पार्वती आनी महादेव आसा आमच्या बरोबर सांगा तुमच्या बद्दल सांगण्याचें म्हणजे आमचे जीवन खूब सुखी गेलां लग्न जाल्या 53 वर्सां जाली 53 वर्सां आनी अशें सुंदर जीवन गेलें की आमी दोगांय पयलीं बऱ्या संस्कारांनी वागले दुसऱ्याक वागयले आनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयली चेडूं M.Com जालें तें कामाक आहा MPT आनी चेडो BA जालो आनी तो PSI आहा आनी भुरगीं म्हाजी सगळीं बऱ्या संस्कारांनी वाडलीं आमी संस्कार तांकां बरे दिले आनी अशें करून संवसार सुखाचो आमचो जाला आनी आजून पर्यंत आमी सुखीत आहात आनी ह्याच्या फुडें सुद्दां देवा कडेन मागता की आमी सुखीत आसची अशें म्हणून सगळ्यांक बरें दवरची इतलेंच अशें जेन्ना उलोवपाक आयकोपाक येता तेन्ना अशें दिसता की आयकत रावचें कशें इतले सुंदर तरेन उलयतात आमची सगळीं जी कपल्स आसा हांगासर तांकां इतलो वर्सांचो अनुभव आसा आपल्या फॅमिली कडेन सो डेफिनेटली आमकांय ताजो खूब उपयोग जातलो तुमी कितें सांगतली आमी बरे भशेन आहा दोगांय ओके अशीच बरे भशेन रावा तांकां चड टेन्शन दिवचें न्ही आमच्या फुडल्या रावंडाक आमी वतली आमचे बरोबर 3 कपल्स आसा हितूंतली आमची 2 कपल जी आसा ही फायनल रावंडाक पावतली आनी तातूंतली आमकां एक धमाल जोडी मेळटली आमच्या आयच्या भागांतली सो आमची आयची धमाल जोडी कोण जातली आमकां थोड्याच वेळान कळटलें पण ताच्या बरोबर आमी पयलीं एक बारीकसो रावंड खेळटली कांय तुमकां प्रश्न विचारतली आमी सो ताची उतरां तुमी दिवपाक जाय ओके धमाल जोडीच्या प्रिलिमिनरी रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमची सगळी पार्टिसिपंट रेडी आसा हो रावंड खेळपाक पयलो प्रश्न आसा तुमच्या बायलेचे आवडीचे नुस्तें खंयचें तेंचे आवडीचें नुस्तें बरोवपाक जाय तुमी बरें पेन आवडीचें नुस्तें बरोवपाचें तुमी तुमचें बरें तूं ताका सांग तुजें आवडीचें नुस्तें खंयचें कानान सांग
आवडीचे नुसते एक खंयचे सांग तू ते पळोवं नाका तुवें सांगले तुजे तुवें सांगले तुजे ओके बरयले सगळ्यांनी ओके सांग तुझे कितें बरयला नुस्तें आवडीचे नुस्तें पेडवे लेपो ओके हांगासर पेडवे हांगासर लेपो कितें बरयलें सुंगटां सुंगटां ओके मोठे जाले कल्ली हांगा बांगडे हांगा कल्ली ओके हांगा सद्या 1 पॉयंट हांगा मेळटा फुडलो प्रश्न तुमच्या घरकाराक खंयची गाडी आवडटा आवडीची गाडी मोटरसायकल न्हय गाडी 4 व्हिलर खंयची आवडटा तांकां तुमी तुमच्या आवडीची बरयात आनी तुमी सांगात ओके बरयले बरयले तुमी बरयले सांगले पळय सांगा तुमची खंयची गाडी तरी सांगात न्ही पळोवया कितें तें ओके तुमी सांगा ना तुमी सांगा स्पार्क मारुती चुकले तिने बरोवंक ना तूं कितें बरयल्लें वॅगनार तिका नांव येना खंय ओके हांगासर तेच आसा हांकां नांव येना सो फुडलो प्रश्न घेवया आमी ओके तुमच्या घरकाराचो आवडीचो रंग खंयचो आवडटा तो बरोवंक शकता बेगीन आवडीचो रंग एकूच बरयलो हय बरें तुमी सांगा ब्लू ग्रे व्हाईट रायट आन्सर तुमी कितें बरयला ब्लू रायट आन्सर सद्या 2 आनी 1 हांगा अजून एकूय पॉयंट ना फुडलो प्रश्न तुमच्या बायलेचो बर्थडे खबर आसतलो वाडदिवस खबर आसा तुमचो बरें तेंचो बर्थडे म्हाका सांग मुगो तुवें बरयलो बरें न्ही राव बर्थडेचो ओके हांगासर लक्ष ना खंय ऑगस्टा आतां याद तारीख कितली गो 16 ऑगस्ट याद धर 15 ऑगस्टा उपरांत 16 ऑगस्ट ओके तुवें कितें तुमी बरयला कितें तेंच्यांनी बरयला पण तांकां खबर ना हांगासर मे म्हयनो पुरो तितले तरी खूब जाले हांगासर 10 वर्सां लग्नाक जाला आनी बर्थडे खबर ना खंय ओके शेवटचो प्रश्न आता तुमच्या घरकाराक खंयचे गोडशे आवडटा हे सारके सोंपे हे मात खबर आसूंक जाय शेवटचो तुमकां खंयचे गोडशे आवडटा तुमी बरयात तुमच्या घरकाराक खंयचे गोडशे आवडटा तुमी बरोवयात आतां एका तारीख ना आनी हे ना बरें जाता येयना आनी ना म्हणनाका बेगीन जाले बरयले सांग मुगाची उसळ पळय तुजी मुगाची उसळ तुका खबर आहा तेका आनी तुका बर्थडे खबर ना तेजो शेवयो वाव फूल पॉइंट्स तुमी कितें बरयलें दाळीचे मुगाचे ओके पण आमची फुडल्या राउंडाक पावणारी जोडी आसा हांगासर महादेव पार्वती पंढरी आनी प्रकाशिनी ही पावले आमच्या फुडल्या राउंडाक म्हणजेच फायनल राउंडाक आनी तेतूंतलीच आमकां एक धमाल जोडी मेळटली आयच्या भागांतली सो मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या 3 जोड्यां खातीर हटकी राउंडाक आमी सुरवात करता पळय हटकी राउंडची पार्टिसिपंट्स कोणती उज्ज्वला नायक वैभवी गावस श्रद्धा मोरजकर ज्योती कोरगांवकर आयच्या भागातलो हटके राउंड आसलो तो असो समोर आमी दवरला कदेल्यो आनी हांगासर आसा म्हजे कडेन बॉल मॅक्सिमम फावटी ज्यो ह्या चेराचेर बॉल बॅलन्स करतली ती जातली ह्या राउंडची विनर टायम आसतलो 1 मिनटाचो ह्या 1 मिनटान तुमी बॉल उडयत रावपाचो तो बॉल कदेलीचेर उरपाक जाय तो उरलो काय ना परत हाडपाचो किंवा पडलो जाल्यार सुद्दां परत हाडपाचो आनी 1 मिनटान मॅक्सिमम कितले फावटी तुमी मारूं शकता बॉल तेजेर बॅलन्स करूं शकता तितले फावटी तुमी बॅलन्स करपाक जाय कळ्ळी गेम
ताळ्यो ताळ्यो त्यांच्या खातीर. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. ओके तुझे कितले 10 7 9 6. हटके राऊंडचे रनरअप जाता ज्योती आणि ज्योतीन उडयले नो बॉल्स. मोठ्यान ताळो जावनी ज्योती खातीर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि हटके राऊंडचे विनर जाता श्रद्धा आणि श्रद्धान उडयले 10 बॉल्स आणि श्रद्धाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन श्रद्धा. ओके सो आमचे हटके राऊंड आमी हांगा सोंपयता आणि आमकां हांगा विनर मेळ्ळा रनरअप मेळ्ळा. फुडले आनीक राऊंड येवपाचे आसा आणि भरपूर आनी गेमी आसा पण ताच्या पयलीं आमचो सगळ्यांचो आवडीचो जो राऊंड आसा तो म्हणल्यार डान्स राऊंड आणि ह्या राऊंडाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण मेळटा ती. डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. रेशा परब, अलिशा सावंत, अलिशा, नेहा देसाय, दीप्ती, नेहा कलंगुटकर, यामिनी साकळकर. ओके आमी विनर डिक्लेअर करतलीच पण त्याच्या पयलीं म्हाका सगळ्या पार्टिसिपंटांक मोठ्यान ताळयो फावो जातात. ओके बेस्ट पार्ट म्हणजे जेणी सगळ्यांक बरो डान्स केल्लो तो दोन्ही नेहा देसाय आणि नेहा कलंगुटकर. सो दोगांय नेहां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आणि हो प्रायज आमी दोगांय मदीं डिस्ट्रीब्यूट करून दितली. मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तांकां म्हणटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो आमचो सामको उमेद वाडोवपी डान्स रावंडा उपरांत आतां आमी फुडल्या रावंडा कडेन वचया जो आसता आमचो धमाल जोडीचो फायनल रावंड. आमचे धमाल जोडी जी आसा ती आमची रनरअप आसा आनी जी विनर आसा ती आमकां रोखडीच कळटली पण जी पार्टिसिपंट आशिल्ली जी फायनल रावंडाक पावला तांकां हांगा पळया मोठ्यान ताळयो दिवया तेंच्या खातीर न्ही. धमाल जोडीचो फायनल रावंड आमी खेळटात आनी म्हज्या बरोबर दोन्ही आमच्यो जी जोडयो आसात बरोबर आसात आनी ती खेळटली फायनल रावंड. महादेव आनी पार्वती आनी प्रकाशिनी आनी पंढरी हे आमचे फायनलिस्ट आसा. आयची तुमची गेम आसा ती तुमी आयकत सारकी. हांगासर आमी पेले दिल्या तुमी पिरामीड करपाक जाय. 6 5 4 3 2 1 सगळ्यांत पयली हो कंप्लीट पिरामीड आसा ती जातली ह्या रावंडची विनर. पण पिरामीड लायतना पयली एक लायन जर तुमी लायली दुसरी लायन वयर त्याच्यात तुमी लायतले परते मागीर हे म्हणजे एक गो एक बाय अशें करून हो पिरामीड तयार करतले. हां हय एकच एकामेकाचे वयर. फुडें घेवया हे ओके. पयलीं समज तेंच्यांनी केली कोणय तुमी लावं शकता. कळ्ळी गेम.
धमाल जोडी रावणाचे पार्टिसिपेशन प्राइज आम्ही तेजा आणि लक्ष्मणाक दिता. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान डिस्काउंट कुपन. आयच्या धमाल जोडीचे रनर अप जाता प्रकाशिनी आणि पंढरी आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी जाता साक्षात महादेव पार्वती आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मोठ्यान ताळोजोनी आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. आणि खेळूया आता आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड. ओके, हे आसा आमचे पार्टिसिपंट जी खेळटली चक दे राउंड. आणि चक दे राउंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी कॉन्फिडन्स दवरल्या. तांकां दिले एक आमी क्लॉथ क्लिप दिला आणि ग्लास दिला. तांच्यांनी क्लॉथ क्लिपान ते कॉन्फिडन्स काडपाची. एका टायमार फक्त एक कॉन्फिटी काडपाची. टायम आसलो 1 मिनटाचो आणि ह्या एका मिनटाच्या टायमान तुमी ह्या ग्लासान ते कॉन्फिडन्स भरपाचे. मॅक्सिमम कॉन्फिडन्स जी भरता ती यातली हे राउंडचे विनर. ओके, स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. मेजा मेजा आपल्या आपण मेजा. ओके, सांगा तुमचे कितले एकटे आले ते? 43, 24, 13, no, 20, 23. 23. ओके, मोठ्यान ताळो आनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. आणि आमकां ऑलरेडी आमचे विनर हांगासर मेळ्ळा. ताणें 43 घातला. नांव सांग तुजें? स्मिता परब जाता आमचे चक दे राउंडचे विनर. मोठ्यान ताळो जोनी स्मिता खातीर. आयच्या भागातले चक दे राउंडचे विनर येता स्मिता परब आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स स्मिता. पिर्णा देसाईवाडा जठार देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. 5, 4, 3, 2, 1, हाय म्हणतो 4. येनाले येना म्हणून सांग तू काय ना. मोजल्यान वचूं नाका आतां कोण. खंय गेली गो? हांगा रावत गे. तुमचो कोणें वच सांगला हांगा रावात. मातसो फोन तो पण आसा तो. हांकां मातशी प्लीज भुरग्यांक मदीं हाडनाका.